मये साश्टीवाडा भागांतसून वांयगणे वचपाक वा तिकाजना कडेन रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन रस्तो बायपास करपा खातीर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यांनी सुवातेची पळोवणी केली। हो रस्तो जाल्यार देवीचो कळस वता तो बरे तरेन व्हरपाक मेळटलो। तशेंच भावकय वांयगण्या तिखाण्या येरादारीची जी गर्दी जाता तोय प्रश्न सुट्टलो म्हण आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयला। RDX को खातीर मयीच्यान चंदू मांद्रेकार। आम्ही आज मये साश्टीवाडा ह्या भागान आसा आणि ह्या भागांसून एक वांयगणे वचपाक किंवा जो तिखाजना रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन रस्तो बायपास करपाक लागून ह्या उद्देशान आमी आज इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले आणि आमच्या मदीं डिव्हिजनचे मामलेदार श्री राजाराम परब आसात, तलाटी आसा, सर्वेयर आहा, आमचे पंच सदस्य वांयगणचो वसुदेव गांवकर आसात आणि सगळे ग्रामस्थ आहा। ह्या आयज इन्स्पेक्शनाचो उद्देश असो आसलो की आमकां हांगासर एक प्रपोजल घेतलो आमी की हांगासून साश्टीवाड्यासून तिखाण्या पर्यंत बायपास रस्तो जावपाक जाय आणि ह्या रस्त्याचे दोन उद्देश आहा। एक म्हणजे आमचे जे कळस आसा देवीचो तो कळस वांयगणसून रस्त्यानसून जेन्ना तिखाड्यान वयता हातूंतले त्या लोकांक कौल दिवपाक आणि जो थंयसून रानावनांसून ही देवी पारंपारीक आयज पासून इतली तेंप जालो रानावनांसून काडपासून ती देवी थंयसून ह्याच रस्त्यानसून ह्याच वाटेनसून परत मया गांवांत येता। म्हणून आमच्या मनान एक विचार जाला की हो जर रस्तो जालो जाल्यार सुकूर असो मार्ग देवाकूय मेळटलो आणि जे ट्राफीक कंजेशन भावकय वांयगण्या आणि तिखाण्या ह्या भागांत जे जाता हे ट्राफीक कंजेशन सामकेंच आमी काडून उडोवपाचो जो विशय आहा आणि हे दोनूय विशय हो रस्तो जाल्यार कायमचे सुट्टले। म्हणून आयज हे इन्स्पेक्शन आयज घडोवन हाडलेले आमी आणि म्हाका सगळ्या सहकार्यांनी म्हणजे जे कोण हांगासर शेतकार आहा जे काजू शेतकरी आहा तेंच्यांनी बरें सहकार्य दिल्लें आसा आणि हो जर रस्तो घेतलो जाल्यार तेंचे सहकार्यान आयज आमकां बेगींतल्या बेगीन आमी ह्या कामाक फुडें काम सुरू करूंक शकता अशे तरेचे आयज वातावरण आसा। आणि फुडलो जो भाग आहा म्हणजे वांयगणकार जे स्वताचे मालकीचे तेंचे हक्क आहा जागेचे तेंच्या लोकां ते बी लोक जे सहकारी आहा ते सहकार्य करपाक जे फुडें सरता तांकांय बी तेंचे हांव एक पार्किंग एरिया मेळटली, तांकां जी एरिया आहा ती केन्नाच तांकां युटिलायज करूंक मेळना अशे तरेचो उपभोग ह्या रस्त्यामुळे थंय जावंक शकता। म्हणून दोन तीन विशय जेन्ना निगडीक आसा आणि खरोखरच ह्या रस्त्याची गांभीर्य जर पळयलें जाल्यार हो रस्तो जावप खूब गरजेचें आसा आणि ह्या रस्त्यामुळे खुबशे हांगासर डेव्हलपमेंट शक्य जावंक शकता।